दिसो उपरांत येवकार पोया फुडल्यो खबरो। अंजुणा वाठारांत शेनवारा उदका स्रोत मंत्री विनोद पालयेकर हांच्या हस्तुकीं ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार आपूण नितळ आसा, आपणे कोणा लागीं एकूय पयसो घेतिल्लो ना, कोणे बेटेच खंयच्याय अफवांक भुलचें न्हय म्हण मंत्री पालयेकरान सांगलां। डेस्क खातीर अंजुणाच्यान सुशील शुक्ला। आमी हांगा भोंवताले कॅम्पेनिंगाक तेन्ना आमी प्रॉमिस केल्ले ह्या लोकांक हांगा जे काळखाचें साम्राज्य रातच्या वेळार दिसून येता तो काळोख पयस करपाक अशा काळखाचे प्रत्येक बेल्ट आनी कोस्टल लायनीन सगळे कडेन काळोखूच दिसता। आमी बॅटरी घेवन भोंवताले कॅम्पेनिंगाक तेन्ना आमी सगळ्या लोकांक प्रॉमिस केला की आमी जाता तितके बेगीन काळोख पयस करपाचो आनी लायटी हाडपाचें आमचें प्रयोजन आसा तें आमी तडीक व्हरतले। आनी त्या दृश्टीन हें पावल फुडें उखल्लेलें आसा म्हणून हो ट्रान्सफॉर्मर हांगासर कार्यान्वीत जालो। आतां आमी BJPक तेंको दिलो कोएलिशन सरकार करूंक हें कित्याक तें मिल्टन बाबान तुमकां सांगलां। जर आमी करूंक नासलें तें जाल्यार आज आमकां अशें विकास असो डेव्हलपमेंट करपाक मेळचो नासलो। आनी खूब जाण म्हणटात की आमी पयशे घेवन जॉयन जाले। म्हाजें कॅरेक्टर अशें आसा की हांवें कोणा कडेन केन्ना एक रुपया पासून घेवंक ना, कोणा कडलो घेतला पानोडो सुद्दां कसल्याय कामाक जाल्यार म्हाका तुमी पॉयंट आवट करचें पब्लिके मदीं म्हाजें नांव स्पॉयल करपाक तुमकां मोकळीक आसा। म्हणून जे लोक कित्याचें कितेंय उठयता पयशे घेवन जॉयन जाले आनी कितें अशें अजिबात ना। तुमी कोणाय कडेन कितें प्रूफ हाडा, हांव तुमी कितें सांगता तें आयकपाक तयार आसा। तर अशा अफवांचेर विश्वास दवरूं नाका। आमी एका उद्देशान ह्या गव्हर्मेंटाक तेंको दिला, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणून आमी एक एग्रीमेंट केला। त्या एग्रीमेंटाच्या अंडर आमी ह्या सरकाराक तेंको दिल्लो आसा आनी आमच्या पाठिंब्या शिवाय हें सरकार जावं शकनासलें। आमकांय खोशी जाली की हें सरकार जालें। आमी प्रॉमिस केल्ले की निवडून येतकूच ह्या भागाक विच इज अ टुरिस्ट बेल्ट पावराचे मेजर इशू आहा। काल मिनिस्टराच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे हांव डिपार्टमेंटांनी गेल्लो आनी हांवें ती फायल म्हाका सापडली जेचेर हें सब स्टेशन प्रोपोज जाल्लें आहा आनी ती फायल म्हज्या ताब्यान आहा। हांव मिनिस्टराक मागता जाता तितले बेगीन हें सब स्टेशनाचें काम तेणें कमिशन करून स्टार्ट करचें।